इंटरनॅशनल कन्सोर्शियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्टांनी आयतारा राती पॅराडायज पेपर्स लीक केले. विकिलीक्स आणि पनामा पेपर्सा उपरांत हो विदेशात पाक केल्ल्या मालमत्तेचेर मोठो एक्सपोजे. ह्या पेपरांनी संवसारांतले मोठे उद्योजक, राजकारणी, कॉर्पोरेट्स आणि कंपन्यांची नांवां आयल्यात. आपलो पैसो टॅक्स हेवन म्हणून फामाद देशांनी व्हरून पाक करतल्या 180 देशांतल्या व्यक्तींच्या लिस्टात भारत 19वो. लीक केल्ल्या डेटात 714 भारतीय नांवां आसात. 714 भारतीय नांवांतली गोंया कडेन थेट संबंध आशिल्ली 2-3 नांवां GMR आणि जिंदालाची. GMR कंपनी सध्या सरकाराचो ड्रीम प्रोजेक्ट मोपा ग्रीनफील्ड एअरपोर्ट उबारता, जाल्यार MPT वरवीं जिंदाल कोळशाची उलाढाल करता. ह्याच एक्सपोजेत आनीक मोठे नांव आयला ते केंद्रीय विमान येरादारी राज्यमंत्री जयंत सिन्हाचे. ओमोडीआर नेटवर्क हे कंपनी कडेन MD म्हूण आशिल्ल्या ताच्या आदल्या संबंधाक लागून ताचें नांव आयलां. नांव येतनाच जयंत सिन्हान आपलो खुलासोय केलो. जयंत सिन्हा म्हणटा ताणें केल्लो वेव्हार कंपनी खातीर. थंय वैयक्तीक फायद्याचे कांयच देणे घेणे ना. कंपनी सोडटना सगळो हिशोब कंपनीच्या अधिकाऱ्यांक दिल्लो. पॅराडायज पेपर्सांत आनीक कांय म्हत्वाची नांवां आयल्यात ती अशीं: काँग्रेसीचो खासदार सचिन पायलट, P. चिदंबरमाचो पूत कार्ती चिदंबरम, केरळचो मुख्यमंत्री P. विजयन, जगन मोहन रेड्डी, लॉबिस्ट नीरा राडिया, संजय दत्ताची घरकान्न मान्यता, विदेशात पळून गेल्लो विजय माल्या. पॅराडायज पेपर्स लीक जाल्ल्यान तातूंत नांवां आयल्यात ती विदेशात खास करून टॅक्स हेवन देशांनी पैसो पाक केला म्हूण. मात तो पैसो कायदेशीर मार्गान जोडिल्लो काय बेकायदेशीर, काळो काय धवो, टॅक्स भरून काय बुडोवन, नैतीक वा अनैतीक हाची शहानिशा अजून भारतात जाल्ली ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.